जिवितान खरेंच एक व्हडली कुशळकाय माय बायच्या जिवितान भुरगीं म्हणचें जावन आसा एक व्हडली गिरेस्काय मोगान आमी कोपान घेवन खेळयतात जावं तो बाबा ओ तें बाय फुलां तुज्या बागेंत ना जाल्यार त्या बागेंत मेवची ना सोबीतकाय 9 तारीख म्हयनो जुलायाचो लेन्झील मिल्फाच्या जिवितान बाय जल्मलें त्या दिसा बाय जल्मतकूच खरेंच घर तुमचें उजवाडान तें भरलें सेंट रेमेडियस इगोर्जेन बातीस दिवून बायेक लिया म्हूण आयज नांव दवरलें बाय लियाक बातीस दिवन वाचोळोवून पयलो क्रिस्ती धर्माचो पावंडो जोडलें क्रिस्ती धर्माक बातीस दिवून भुरग्यांक आमी कोतात क्रिस्तांव पात्रीन बायेच्या माथ्यार उदक घालून धर्मांत भितर काडलें घेवन देवाचें नांव खरेंच आयज बायलियाच्या जिवितान बावतिजमा वरवीं उजवाड जाला फाव आमच्या बायलियाच्या आयच्या दिसा देवा बापान आपलें घातलां बेसांव बायलिया तुमच्या गोराब्यान जावन आसा एक उजवाडाची दिवली भुरगे म्हणचें सूख ते जिवितान सुखा वरवीं घरांत खुशालकाय मेवली आदी लेन्झील मिल्फा दोगांय दुखी आसलेलीं पूण आयज उर्बेन तुमची काळजां दादोसलीं उमेदीन आयचो दीस हो मनोवपाक सगळीं आमी आयज हांगा एकठांय जालीं सोस रॉबर्टांक ग्रँडपेरंट्स जावन आसात बायलियाची आपल्या नातीक घेवन गोपान खेळोवपाची सदांच सपनां आसतात ग्रँडपेरंट्साची बेसांव घेवन भुरग्यांक सदांच शिकोवंक जाय घरांत आसलेल्या तुमच्या वडिलाची माय बायच्या फाटल्यान ग्रँडपेरंट्साची भुरग्यांक मेवता कोटसांटांच्या मोगाची लेन्झील मिल्फा बायलिया सदांच चलोंक शिकोय जेजूच्या पावलांनी देवाचो मोग सदांच दाखोय दीस रोजार करून तुमच्या घरांनी ल्हानविकायेन चलोंक बायेक तुमी शिकोय जोशीन चलत आयल्या तुमी दोगांयनी रोजारान देवा लागीं हांव मागतां बायलियाचें जिवीत बरो बेसांवानी